डोंगुर्ली ठाणे पंचायतीत सरपंच आणि झेडपी मदी मार्केट कॉम्प्लेक्स आणि मल्टीपर्पज हॉलाच्या प्रश्नावेल्यान बरेच पेटले। कॉम्प्लेक्स उबारपाक जाणी सुवात दिल्या ताचे नाव देणगेत आसपावंक नाशिल्ल्यान थळावे लोक तापले। आरडेक्स खातीर ठाणेच्यान दिनेश करपे। पण माझे नाव ना न्हू, माझे नाव ना हांव तू येवन कितें फायदा? इन्व्हिटेशन दिता तेजेर तेजे झेडपीचे हांव गांवकार पण झगडा ना, हांव वयतलो झेडपी म्हाका कायदेशीर आयड आसा। तेंचे आतां पंचायतीचे पळय पाटील आयल्या किंवा कार्यक्रम पत्रिका केल्या पळय ठाणे पंचायतीची, तेतूंत झेडपीचें नांव ना। कित्या खातीर ना? लोकशाहीत ताका अधिकार आसा न्हू, पंचाक आसा, सरपंचाक आसा, डेप्युटी सरपंचाचें नांव आसा, जाल्यार म्हाजें कित्याक ना? आणि दुसरें म्हणजे पळय हे पंचायतीत आमचे विश्वजीत कृष्ण राणे आणि वासुदेव परब कोण निवडून येयला ते लोकप्रतिनिधी ते सत्तर पर्याय मतदारसंघाचे ना, तेंचे कित्याक? ह्योच आमचो मुद्दो आनी काय ना। राजकारण जालां अशें दिसता तुमकां? आमी राजकारण करूं ना, आमी खरें ते आमी झगडटा। राजकारणाचो प्रश्न कितें येता हांगा? तेणी राजकारण घाल जिल्हा पंचायतीचे मेंबराक जर आमचो केरी कॉन्स्टिट्युएन्सी पंचायत पडटा तें नांव घालूंक जाय, नांव न्हू, नांव घालूंक जाय। ते कित्याक घालूंक ना? सगळे पंचायती कित्याक जायना? पंचायती कित्याक पडना? बाबुराव देसाईन पळय जमीन हे दिल्लेले डॉनेट केलेली आहा, तेजें खंयच नांव ना। इस्कॉलाक डॉनेट केल्या जाल्यार ते हेनी ना, हो फक्त राजकारण करता हांगा। जाणा वचून सगळे हे सांगता सेमा मेरा आनी आपल्या आपूण हुकुमशाही गाजयता हे पंचायतीचे। सरकारान आमकां पंचायत घर बांदपाक दिले आनी सगळे कायदेशीर सोपस्कार जाले, टेंडर जालो, वर्क ऑर्डर जाली, तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर हांगासर काम करपाक येवपाचो आशिल्लो। तेन्ना आमी रिक्वेस्ट केल्ली डायरेक्टराक की आमच्या हेजे पंचायत घराचें भुमिपूजन जावचें म्हणून, आनी ताका लागून डायरेक्टरान पंचायत मंत्र्याक लेटर केलें वीथ पंचायतीचे सगळे जे लिस्ट आसा ते लेटर केलें आनी कार्यक्रम ठरयलो। त्या कार्यक्रमात आमकां पंचायतीक अशें सांगलें की जी नामफलक आसा ती GSIDC करतले आनी बाकीचे कार्यक्रम आसा तो पंचायतीन करपाचो। त्याच पद्दतीन हो आमी कार्यक्रम ठरयला। कार्यक्रम टोटली सरकारी आसा, डायरेक्टरान ठरयल्लो कार्यक्रम आसा, भितर पंचायतीचे खंयच येना, फक्त पंचायतीन कार्यक्रम यशस्वी करपाक हातभार लायला।